नमस्कार पोया प्रुडंट खबरो कळसा भंडुराच्या कामाक कर्नाटकाक केंद्रीय मंत्रालयाची मान्यताय नाच लोकसभेत मंत्र्याची जाप तिन्ही राज्यात तयार असल्यारच कोर्टाभायर सेटलमेंटाचो यत्न आयएसएलच्या फायनलीत इनामा वाटप सुवाळ्याचेर बहिष्कार घालो म्हण आयएफएफान घाली एफसी गोवाक 50 लाखांची फायन राजेश माळगी 4 मॅचीक निलंबित शंभर स्क्वेअर मेत्रा परस ल्हान घराक इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स ना समाजोपयोगी आस्थापना इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स मुक्त कायदो दुरुस्तीक सरकाराची मान्यता आहे वास्को न्यू वाड्यार घोवान केलो घरकान्नीचो खून करून दुबावीत फरारी दुसरे वटेन 2 विनयभंगांचे केशीत वास्को पोलिसांनी बापायक आनी काकाक केली अटक आणि आयपीएलात चान्स पडूंक नाशिल्ल्या पुजाराचे 2020 बॅटिंग सुधारपाचे टार्गेट अंदूय पुजारा इंग्लंडाक चल्लो काउंटी क्रिकेट खेळपाक खबरो विस्तारान कर्नाटकात चालू दवरिल्ले कळसा भांडुरा कालव्याचे काम बेकायदेशीर हे परत एकदा स्पष्ट जाला कामाक केंद्राची परवानगीच ना लोकसभेत खासदार सावयकाराच्या प्रश्नाक जाप दितना केंद्रीय उदका स्रोत मंत्रालयान ही माहिती दिल्या 2002 केंद्रान दिल्ली परवानगी 5 महिन्यां भितर स्थगीत केल्ली तरी आसतना कर्नाटकान अजून मेरेन काम चालूच दवरला ट्रिब्युनला मुखार आशिल्ल्या सगळ्या पक्षांचे एकमत आसल्यारच म्हादयचो प्रश्न कोर्टा भायर सोडोव येता म्हण मंत्रालयान स्पष्ट केला कर्नाटकान आता मेरेन चालू दवरिल्ले कळसा भंडुरा कालव्याचे काम बेकायदेशीर हे परत एकदा उक्ताडार आयला गोयचो खासदार अदोगत नरेंद्र सावयकारान केल्ल्या प्रस्नाक केंद्रीय उदका स्रोत मंत्रालयान दिल्ले जापेंतल्यान कर्नाटकाक परत फटे पडला मंत्रालयाची ही जाप पळयात कळसा भंडुरा कालव्याचे काम करपाक केंद्रीय उदका स्रोत मंत्रालयान खंय 30 एप्रिल 2002 ह्या दिसा तत्वता मान्यताय दिल्ली गोंय सरकारान त्या मान्यतायेक हरकत घेतल्या उपरांत मंत्रालयान 19 सप्टेंबर 2002 म्हणजे 5 महिन्यां भितर मान्यतायेचेर स्थगिती हाडली ती स्थगिती अजून तशीच आसा मात कर्नाटकान आता मेरेन कालव्याचें काम पुराय केला फक्त उदक परतुपाचें काम उरलां कर्नाटकान हे सगळे केंद्राची मान्यताय नासतनाच केला म्हादय ट्रिब्युनला मुखार हाचेर फाटली कितलीशीच वर्सां वाद चल्ला ट्रिब्युनला मुखार आपली बाजू लंगडी पडटा अशी पळोवन कर्नाटकान आता गोंया कडेन कोर्टा भायर सेटलमेंटाक धडपड सुरू केल्या गोंय सरकार मात कसोच तयार ना केंद्रीय मंत्रालयी जापेन तेच सांगता ट्रिब्युनला मुखार आशिल्ल्यो सगळ्यो पार्ट्यो कोर्टा भायर सेटलमेंटाक तयार आसल्यारूच तशें करपाक जातलें म्हूण मंत्रालयान स्पश्ट केला प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघान एफसी गोवाचेर 50 लाखांची फायन घाल्या डिसेंबरात जाल्ल्या आयएसएल फायनलीच्या प्रेझेंटेशन कार्यावळीचेर बहिष्कार घाल्ल्यान आयएफएफान एफसी गोवाचेर कारवाय केल्या एफसी गोवाचो इक्विपमेंट मॅनेजर राजेश माळगीचेर 4 मॅचींचे निलंबन घाला रेफरी कडेन गैर वागलो म्हण ताचेर एक्शन घेतल्या शिस्तभंग समितीची शुक्रारा नवी दिल्ली बसका घेतली एआयएफएफान आता एफसी गोवाचेर एक्शन घेतल्या एआयएफएफाचे शिस्तभंग समितीची शुक्रारा नवी दिल्लीन बसका जाली एफसी गोवाक 50 लाखांची फायन घालपाचो निर्णय समितीन घेतला ही फायन 10 दिसां भितर फारीक करची म्हूण एआयएफएफान प्रसिद्धी पत्रकान म्हणला एआयएफएफान एफसी गोवाचो इक्विपमेंट मॅनेजर राजेश माळगीक आयएसएलच्या 4 मॅचींग खातीर निलंबित केला आनी 1 लाखांची फायन घाल्या फायनल मॅची उपरांत रेफरींग कडेन केल्ले गैर वागणुकेक लागून माळगीचेर ही कारवाय केल्या ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट 100 स्क्वेअर मेत्रा मेरेन घराक इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स लागचो ना सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स कायद्यात दुरुस्ती करता शिक्षणीक संस्था कोयरा विलो प्रकल्प मसुंडी पब्लीक टॉयलेटी सारखी बांदकामां करतना आता हो टॅक्स लागचो ना शुक्रारा मंत्रिमंडळाच्या बसकेत दुरुस्ती विधेयक मान्य केले सध्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो अध्यक्ष जुजे नोरोनाक सरकार गोंय लोकसेवा आयोगाचो अध्यक्ष करता कसलेय बांदकाम करतना बांदकामाची सुवात आवाठा प्रमाण टीसीपी खात्याक सुरवातेक इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स भरचो पडटा ह्या करान सगळे तरेची बांदकामां येतात
त्या कायद्यान दुरुस्ती करून समाज उपेगी पब्लीक आस्थापना इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्सा भायर दवरपाचें सरकारान थारायला. दुरुस्ती विधेयकाक मंत्रिमंडळान शुक्रारा मान्यताय दिली. 100 चौखण मीटर सकयल्या घरांक इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स ना. घर 100 चौखण मिटरा भायर वाडयतात जाल्यार सगळ्या घराचेर टॅक्स लागतलो. 2009 कायदो येवच्या पयलींचे घर वाडयतात जाल्यार सद्याच्या घराचेर टॅक्स लागचो ना. मात वट्ट जागो 100 चौखण मिटरा भायर असल्यार पसून वाडयल्ल्या घराचेर टॅक्स लागतलो. इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्सांतल्यान भायर दवरिल्ल्यो सुविधा, शिक्षणीक संस्था, अनाथालय, वृद्धाश्रम वा नॉन प्रॉफिटेबल संस्थांच्यो बिल्डिंगो टॅक्सांतल्यान भायर. संबंधीत शिक्षण खात्याच्या आनी विद्यापीठाच्या मान्यतायेन शिक्षणीक संस्थांच्या वाठारांत येवपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हॉटेल, वाचनालयाची बिल्डिंग टॅक्सांतल्यान भायर. कोयरा विलो प्रकल्प, पब्लीक टॉयलेट, मसंडी, शिमित्री, गार्डनाचें सोबितीकरण इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्सांतल्यान भायर. सध्याचो प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो अध्यक्ष जुझे नोरोनाक गोंय लोकसेवा आयोगाचो अध्यक्ष करपाचेर मंत्रिमंडळाचे बसकेन निर्णय जालो. ते भायर नवे पोस्ट आनी एक्सटेन्शनाय मंत्रिमंडळान मंजूर केल्यात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. घेऊया एक विराम.